page 19. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. प्रितीच्यानो आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात देवाक आर्गां दिवन आनी ताच्या भोगता दिनवासून भाग घेवन तांतून कित्याक ताचे विणवणेन देवान आमच्या जिविताचेर आमचे फॅमिलीचेर जाय तो आशिर्वाद देणी ओतयले आनी ह्या पासो दिनवाशी मनान आमी हांगासर आयल्यात आनी तेच भाशेन भावार्थान आयल्यात आमची मागणी इंतेसांवां घेवन. सगल्यांच्या जिवितान आमच्या कोस्ट डॉग्ड आसा. हे कोस्ट आमकां कितें करतात जेन्ना हे कोस्ट डॉग्ड येतात जावं आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या काजारी जिवितान जावं आमच्या खासगी जिवितान ते आमकां थंयसरूच दवरतात काय सगळें सोडून जिवीत कशें सोडून जिवंक आपयता ओ ह्या कोस्टांचेर जोय धरून आमी मुखार पावल मारतात काय. आयज आमी तें नियाळ करतले जेन्ना आमी हांगासर आमचे कोस्ट डॉग घेवन आयल्यान प्रश्न घेवन आयल्यान हे मिसा बेठेन वांटो घेतना आमी ते देवा मुखार दवरुया आनी देवाचो आदार मागुया कित्याक हे कोस्ट डॉग्ड आमकां थंयसरूच दवरिना. आमचो सोमी जेजू आमकां आदार दिता ते मुखार व्हरून जे भाशेन ताणें व्हेले ताच्या आपोस्लांनी व्हेले आनी तीच देख आयज आमकां मिसा बेठेन फावो ती पुरी वांटो घेवचे पासत आमी आमकांच तयार करूं. जायते पावटी घोडी आमी आमच्या ओत्मीक जिवितान पडल्यान पातकाक लागून आनी आमी थंयसरूच रावल्यान जायत. ह्या वेळार देवाचे बोगसणे मागुया देवाचो आदार मागुया. हात जोडून म्हणुया हांव पातकी स्वर्ग पिता देवा आनी तुमकां तुजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून थोडान चारून वायट हांवें जायती पातकी म्हजो बोगडो ह्या पासत बाकीवन सुदान सांगपार सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवालागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता एंटनी फेर्नांदीस ताचे पासत आमी मागुया.
तेच भाशेन एकामेका पासत मागुया जाणी आपणा पासत माग म्हणल्यार जी कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जी सांगाती सोदतात हेर आपले घरचे जिविताचे प्रश्न हुस्के कोण ती घेवन आयल्यान तांचे पासत मागुया आयज म्हयन्याचो निमाणो दीस देवा कारगां दिवया हे म्हयनो ताणें आमची आनी आमच्या कुटुंबाचेर जाय तो आपलो आशिर्वाद घातलो आनी नव्या म्हयन्यांत आमी उपरांत प्रवेश करतलीं फाल्यांच्या दिसांत हीच देवाची कृपा घेवन आमी मुखार सरूं आनी ही सगळी आमची मागणी देवाच्याच बागयो दांतोनीच्याच हातान घालून ती देवाक आमी उबारुया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागयो दांतोनी कोऱ्या बावर्दाचो शार प्रसंगार आनी गोचे काकंदाक आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं आमच्या सुमया जबदा जेजू क्रिस्ता हावरवय तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप अंत्योके आनी इकोनियेतावन थोडे जुदेव आयले पोरचे खूब जावन ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण सोजमून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी पोतून शारान गेलो आनी दुसऱ्या दिसा तो बानाबासा बरोबर देर्बेक गेलो देर्बे शारान शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बानाबास लिस्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान अंत्योकेक पावतले ताणें शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले दर एके पवित्र सभेन तांणी जाणटी नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जांचेर ताणें विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले पेसिदिया प्रांतांतल्यान ते पेन्फिलियेक पावले पेरगा गांवान देवाचें उतर परगटूस ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून अंत्योकेक पावले हाचे आदीं ह्याच शारान तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून तांच्याच हातान घातले हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली आनी अशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उखडलें तें बी तांकां सांगलें शिसा बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले देवाचें उतोरें जाबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची मोहिमा गाजोवं पोतून म्हणुया तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची मोहिमा गाजोवं तुवें रोसलाय तें सगलें तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा तुजे भक्त तुजें वंदन करूंक तुजे राजवडकेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक जाबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची मोहिमा गाजोवं अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवडकेची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं तुजें राज म्हणल्यार सासनाचें राज पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता जाबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची मोहिमा गाजोवं म्हज्या तोंडान सदां आसूंक सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्या रोसनां स्तुती करूंक सासनाच्या सासनां जाबाब
तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची मोहिमा गाजो. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगळे क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसलें. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोळ वो बिजूड जावं नये. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां. अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसलेत. कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरचे. आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फॉर्मायलां तें पाळटां म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, ही एक मनशाची खबर. हो मनीस जेन्ना ल्हान आसलो दुर्बळ घोराब्यान तो जल्मलो. कशे भाशेन शिकतलो, घर कशें चलयतलो. आवय बापायन काम कर म्हणलें आनी बाड्या ल्हानूच आसतना कामाक लागलें. आनी कसलें काम? पेपर वांटपाचें. 4:30 ते उठ्ठाले. पेपर घेवन ते वांटूंक जाता म्हणल्यार वेळ जातालो. आनी उपरांत इस्कॉलाक वेताले. न्हीद पिडार जाम जाताले, टायर्ड जाताले. इस्कॉलांत न्हीद येताली. शिकोंक वेळ मेळनासलो. थंयसर उणे मार्क्स पडोंक लागले. टिचरू बेजार जालो. हें कितें? तुमचो आनी फुडार कितें? तापयताले. एके वाटेन जोडूंकूय जाय, एके वाटेन कामूय करूंक जाय. पूण देवान एक त्या भुरग्याक गूण दिल्लो आनी तें म्हणल्यार ड्रॉइंगाचो, चित्रावपाचो. आनी ताणें चिंतलेलें आपूण हो गूण घेवन मुखार वेतलो. पूण चित्रावन कोणूच आनी व्हडलो जातलो. तरी आसतना खंय ना खंय तरी कामाक लागलो. रिजेक्ट करूंक लागले. तूं फायद्याक पडना, तुका इमॅजिनेशन ना, क्रिएटिविटी ना. काडटाले भायर. तेन्ना ह्या मनशान चिंतलें शेकी वेळ पावलो. हांव जो म्हाका गूण दिला चित्रावपाचो तो गूण आनीक शिकतलो. कार्टून काडूंक आनी शिकतलो. आनी हे भाशेन हांव खंय तरी एके कंपनीन थंयसर कामाक लागतलो चित्रावपाचें. शिकलो. आपणा लागीं भोव थोडे पयशे आसले ते घेतले. कार्टून काडून एके कंपनीन तो आदार दितालो, काम करतालो. पूण थंयसरलो रिजेक्ट केलो. तुजें बरें सबना, तुजें बरें जायना. ताणें चिंतलें लोकांचेर डिपेंड रावलो परस हांवूच काडटां कार्टून आनी एके भाशेन हांव म्हजें वावर चालू करतां. पूण त्या वावराक कोण पाठिंबो दिना जालो, सपोर्ट दिना जालो. लुकसणान गेलो. इश्टानो, हो मनीस जायते पावटी पडलो सकयल.
ह्या कोस्टांक फुडो करता करता बडे पडलो. हो मनीस इश्टानो वॉल्ट डिस्नी जाणें आमचे नोदरेक आनी आमच्या भुरग्यापणांत जे आमी कार्टून पळयल्यात जावं डॉनल्ड डक, मिकी माउस, डिस्नीलँड हे आमी पळयलां. हे मनशान सुरू केलें. कित्याक केलें जालेंच काय, इतले सबार फावटी तो पडलो. अशें म्हणटात जेन्ना ताणें मिकी माउसाचो कार्टून काडलो 300 फावट ताका रिजेक्ट केलो. आनी तुजो कार्टून कितें तो आनी कांय चलचो ना. पूण आमी जाणात मिकी माउस नको आसली, कोणूच नको, कोणूच आसची नात जाय, सगळीं आमी जाणात. हे कार्टून आमी पळोवन वाडले. जरी तर वॉल्ट डिस्नी आपणाक त्रास पडले, कोस्ट डॉग पडले, रिजेक्ट केलो म्हणून, फेल जालो म्हणून, बँकरप्ट जालो म्हणून, लुकसाण जालें म्हणून थंयसरूच पडोवन रावल्लो आनी गिव अप केल्लें जाल्यार आमकां आनी हे कार्टूनूच मेळचें नासलें जे आमी ल्हान आसतना पळोवन खुशाल जालीं. हो मनीस पडलो पूण परतो उठलो. ही नेवर गिव अप. कोस्ट आयले जायत पूण कोस्टांक फुडो करून तो गेलो. इश्टानो हें जिविताचें लिसांव आनी हेंच लिसांव आयज होच संदेश आयचें पयलें वाचप आमकां दिता. पास्कांच्या काळांत आसात म्हणटूच आमकां एक बरी संदी धर्मदुताच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचेर नियाळ करूं. ह्या दिसांनी आमी धर्मदुताचे इतिहासाचें पुस्तक वाचतात आनी आमी 14व्या आवेस्वरांत आसात. आतां आमी चडशी बागेवन पावलूची खबर आयकतात. आयज जें आमकां पयलें वाचप परगोट जालां, बागेवन पावलू आपले पयले मिशनरी यात्रेंत आसात. आमच्या एके भाशेन आमी जाणात बागेवन पावलू 3 मिशनरी यात्रा ताणें केल्यो आनी ह्यो यात्रा ताणें केल्यो देवाचें उतर परगटूंक, धर्म परगटूंक. आयज जें आमकां परगट जालां 14व्या आवेस्वरांत, तो आतां आपले पयले मिशनरी यात्रेच्या शेवटाक पावला. ही इज एट दी एंड ऑफ हिज फर्स्ट मिशनरी जर्नी. आनी ह्यो मिशनरी जर्नी ताच्यो यात्रा सोंप्यो आसूंक ना. इट वॉज नॉट बॅड ऑफ रोजीस बट रादर इट वॉज बॅड ऑफ थॉर्न्स, फूल ऑफ थॉर्न्स. थंयसर कांटेच कांटे, कोस्ट डॉग्ड. आयज तरी भोव थोडे आसा, उपरांत आमी पळयतले कितले ताचे कोस्ट वाडटात ते. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां कसले कांटे आसले ते, कसले कोस्ट आसले ते. कालच्या दिसा जरी तर आमी पयलें वाचप आयकल्लें जाल्यार जें परगोट जाल्लें तें थंयसर आमकां मेळटा. बागेवन पावलू एक नॉवल करता. आपांगूड मनशाक तो पेकोवणी दिता, तो बरो जाता. आनी हें पळोवन थंयसरलो लिस्त्रेंतलो, लिस्त्रा म्हणटा ती सुवातेंतलो लोक आवय सारको एंटायज जाता, एन्चांटेड जाता ताणें केलें तें नॉवल पळोवन. आनी त्या पासून ती ताका देव कोत्तात. तूं हेर्मेस म्हणून आनी बार्नाबासाक जियोस म्हणून ती ताका एके भाशेन तांच्या नांवान योद्ध भेटोवंक सोदता. आनी तेन्ना तो सांगता ना 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 हें सारकें ना. आमी फक्त मनीस, देवाची सुवात देवाक दिवंक जाय, तो रचणार. ताच्या हातांत सगळे काळ आसात, तो आमकां पावस दिता, हें तें तो रचणार. पूण हो संदेश ती बरे भाशेन मानून गेल्यात. आनी आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान थंयसरूच लिस्त्रान जेन्ना तांकां देव कशें केल्ले, आतां आंतियोकेचे आनी आयकोनियाचे थंयसरलो लोक जाणी बागेवन पावलूक धांडायल्लो एके भाशेन तो येता जुदेव. आनी हांची मनां एके भाशेन तांचे बागेवन पावलूचेर आळ करता नाका जाल्लें सांगून. अरे तुमी कितें आयकतात, कितें तरी सांगलें आसतलें. हे जुदेवांनी जी बागेवन पावलूचेर आळ आसली ताका बंद करूंक सोदतालीं. तांणी मांडणी काडली, चल आमी लिस्त्रांत या, त्या लोकांची मनां कुसोवया आनी बागेवन पावलूचेर आड घालून ताका थंयसरलोय भायर काडुया. आनी तांणी केलें. लिस्त्रांत आयलीं तीं आनी ह्या लोकांकूय बी कुबडायलीं आनी तांकां बागेवन पावलूचेर आड केली. ताचें कितें आयकतात तुमी? तो कितें सांगलें आसतलें नाका जाल्लें, आड सोगलें कुसयलीं तांची मनां. आनी लिस्त्रेंतलो लोकांनी कितें केलें पळयात. कांय वरां फाटीं जाणी ह्याच पावलूक देव केल्लो, आतां ताचेर बरें फातर मारूंक लागता. आनी आमी जाणात फातर तांणी शारा भायर वचून मारूंक ना. आमकां मेळटा उपरांत ताचेर फातर मारले आनी उपरांत तांणी ताका शारा भायर व्हेलो. जरी तर फातर मारपाची एके भाशेन हें मोर्नाचें फॉर्मोण आसलें, स्टोनींग टू डेथ, तें जातालें जाल्यार फॉर्मोण शारा भायर व्हरून मारूंक जाय आसलें. हे आमकां दाखयता इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस एक्ट. तांकां राग आयलो बागेवन पावलूचो आनी तांणी आनी पळोवंक ना, थंयसरूच ताचेर फातर मारूंक सुरू केलें. आनी इतले फातर मारले तो मेल्लो कसो दवरलो.
तो जोखमी बरोच जोखमी जालो आनी तो मेल्लो कसो. एक घडयेर बागेवन पावलूचेर कितें आयलें काय, ते फातर घेताना होच लोक देव कसो केल्लो कांय वरां फाटीं आतां फातर मारता. आनी फातर मारता तेन्ना कितलें ताका दुखलें जायत. घोडी ताका बागेवन इस्तेवाचें चित्र आयलें जायत, कित्याक बागेवन इस्तेवाचेरूय फातर मारतना थंयसर तो उबो आसलो आनी ताणें पळयलें कशे भाशेन हो बागेवन एक कोश्ट घेता तो जेजू पासत. आनी ताणें घेतलें, ताणें रावलो थंयसर, एक कोश्ट घेतलें ताणें. आनी जोखमी जालो तो, बरो जोखमी जालो, कित्याक लोकांनी ताका पळयलो तेन्ना तांकां दिसलें तो मेलो कसो म्हणून, इतलो जोखमी जालो. आनी उपरांत ताका बाबडे उडीत तांणी ड्रॅग करीत शारा भायर वचोन उडयलो. आनी थंयसर तो मेल्लो कसो सोडलो म्हणून कुडीची दूख, मोनाची दूख थंयसर सोडलो म्हणून ते शीस थंयसर ताचे सर भोंवती एकठांय जाले. जीं कोण क्रिस्तांवां आसलीं तीं आयलीं, आवय बागेवन पावलो मेलो काय, घोडी पळोवंक आयलीं. रस्त्यार कोणू पडटा तेन्ना आमी सगलीं पळोवंक येतात ती भाशेन. थंयसर ताकाय पळोवंक आयलीं. आनी ते वेळार कितें जाता, बागेवन पावलो जो इतलो जोखमी आसलो, मेल्लो कसो सोडलो, तो उठ्ठा. हें गरजेचें न्ही हाडूं. घोडी थंयसर एक इन्स्टंट हिलींग जालें काय, देवान पावलूक पेकोवणी दिली काय. इतलो जोखमी जाल्लो आसतना देखून तो उठलो. कोणूय मनीस जरी तर पळोवंक गेल्यार एके भाशेन आपलें मिसांव देखून दिवपाचो. हें मिसांव कोत्ता आसतना असलो मार, असले कोश्ट म्हाका आनी नाका. जोखमी जाला हांव, थोडे दीस रावता हांव हेल्थ सेंटर हांव वचोन, तशें म्हणपाचो. पूण बागेवन पावलो न्ही, उठलो तो आनी आपल्या शिसा बार्नाबासाक घेवन देर्बे म्हणटा ते दुसरे सुवातेर गेलो. कितें करूं, धर्म परगटूं. ज्या वावरा पासत ताका मार पडलो, ताका बाडे धांडायलो, तोच परतो वावर सुरू करूं जोखमी जाल्लो आसतना उठ्ठा तो आनी दुसऱ्या गांवांत वता. आनी एक आसपाची वस्त म्हणल्यार मुखार आमकां मेळटा देर्बेतावन परतो तो लिस्त्रांत येता, जंयसर ताका फातरांनी मारलेलो. परतो तो आंतियोकेक वता आनी इकोनियान थंयसरल्या लोकांनी हांची लिस्त्रेची मोनां कुसयल्लीं तांच्या गांवांत वता. धर्म परगटूं. हो मनीस कितें आसलो काय, आपणाक कोश्ट ओडून घेतालो काय आपयतालो. ही वॉज बॅगींग फॉर ट्रबल, यो यो कोस्ट, कित्याक तो जाणा आसलो. बागेवन पावलो इश्टानो, ही वॉज अ मॅन हू वॉज प्रॅक्टिसींग हीज मॅसेज, नॉट ओन्ली प्रिचींग हीज मॅसेज. तो आपलो संदेश जिवितांत जियेतालो आनी हेंच तो सांगता, मुखार सांगता. स्वर्गी देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग सोंसूंक पडटले. तो फकत हें सांगना तोंडान, पूण आपुणूच तें पाडून दाखयता. हो देवाचो वावर मुखार व्हरतलो, जायते कोश्ट दोग येतले, फुडो करूंक पडटलो. आनी हें तें इश्टानो, हो मनीस भितरल्यान धीर गोट आसलो. कितलेय कोश्ट येवं, कितल्या कोश्टान ताका उडोवं, तो उठ्ठालो परतो. ही यूज टू रायज बॅक. जावं ताची फकाणां करताले, ही हॅड टू फेस रिडिक्युल्स. जावं ताका कुडीचे, मोनाचे, काळजाचे कोश्ट पडटाले. बागेवन जावं बेश्टो पावोंक ना तो, जायते कोश्ट ताका पडले जायत. आनी पडले, फुडो केलो ताणें, उठलो तो. आनी ह्या पासो दिसतानो तो बागेवन जालो, ताका व्हड सर्गीचो इनाम मेळ्ळो. आनी हें कित्याक करूंक पावलो तो, कित्याक दिसता, कित्याक ताणें आपल्या सोम्या जेजूक पळयलो. जाणें आपल्या जिवितांत जायते कोश्ट सोंसले. देवाचें उतर परगटतना, बरी खबर परगटतना ताकाय लोकांनी एके भाशेन दांडायलो. ताचें मानून घेनासलीं, थोडीं जाण ताका मारूंक भोंवतालीं. तो वेतालो, थंयसरलो वेतालो दुसरेचो, केन्नाच ताणें बंद करूंक ना. कुरीस देखून घेवन वेताना तो पडलो. पूण तोच कुरीस परतो उबारलो, पडलो, उबारलो ताणें, परतो चलोंक लागलो. जेजूचें जिवीत ताणें पळयलें. आनी जेजूच आमकां सांगता, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता, तुजो कुरीस उबार. इश्टानो, आमच्या क्रिस्तांव जिविताची एके भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार हें. कोश्टां जेन्ना हांव बारान पडटां तेन्ना हांवें तेच कोश्टांक फुडो करून उबो रावन मुखार वचूंक जाय. हें आमच्या जिविताचो नेम, कायदो तो. इट्स अ रूल. आनी हेंच करूंक देव आयज आमकां आपयता. कित्याक इश्टानो, जायते फावटी कोश्ट आमच्या जिवितांत येता. कोणाच्या जिवितांत कोश्ट ना म्हणून ना. येता तेन्ना हांव देवा लागीं मागतां ते कोश्ट काडून उडोवंक.
पूण आयज बागेवन पावलो आनी जेजू आमकां वेगळीच देख दिता. कोश्टान जेन्ना पडटा त्या कोश्टाक फुडो कर, उबो राव, पडटा तेन्ना मुखार वच, देव आदार दिता. इश्टानो, हो संदेश आयज आमकां घेवया. कित्याक पयले सुवातेर जायते फावटी आमी पडटात, कोश्टांत आमी पडटात, जावं आमच्याच ओत्मीक जिवितांत पयले सुवातेर पडटात आमी पातकांत. आमकां कोण उडयता वो आमी पडटात जायत. पातकांत आमी पडटात आनी तेन्ना कितें जाता, एक मन येता, अरे हें पातक पत्तो पत्तो हांव पडटां, आनी वेचना कुमसार जावं ओ ना म्हूण हांव म्हज्या जिवितांनी बदलचो ना, कित्याक हांव हेच पातकांत पडटां. इश्टानो, वॉट मॅटर्स इज नॉट हाव मेनी टायम्स आय फॉल, बट हाव मेनी टायम्स आय रायज बॅक. कितले फावटी हांव पडटां तें गरजेचें न्ही, पूण कितले फावटी हांव परतो उबो रावता, देवाची काकलूट मागूंक घेता, म्हजें जिवीत बदलूंक निश्चय घेता, हें गरजेचें. जितलेय फावटी हांव पातकांत पडटां, देव म्हाका आदार दितलो उबो रावंक, आनी हांवें देवाचो आदार घेवनूच मुखार वचूंक जाय. भावार्थान जायते फावटी पडटां, पिडा आयली म्हणून, दूख आयलें म्हणून हांव भावार्थ सोडटां, देव ना कसो, देव आनी ना, भावार्थ ना, सगळें सोडटां हांव, कित्याक ही पिडा म्हज्या जिवितांत आयली, लुकसाण आयलें, म्हाका आनी नाका, आय गिव अप. पूण तें करचे सुवातेर हांव जितलेय फावटी पडटां, भावार्थान पडटां, म्हजो भावार्थ पडटा तेन्ना हांवें परतो उबो रावंक जाय, बागेवन पावलो भाशेन, आनी मुखार वचूंक जाय. कित्याक देव आमकां सांगता, जेजू आयज शिव वर्तमानांत आमकां शांती तो दिता. शांती दिवप म्हळ्यार जेजू आपणाकूच दिता आमकां. जरी तर तो आमचे सांगाती आसा जाल्यार खंयचीय कसली आगवड परिस्थिती जावं, कोश्ट जावं, दोगड जावं, आमकां काबार करूंक प्रयत्न करीत, पूण तो आमकां आदार दितलो मुखार वचूंक, तो आमकां सांबाळटलो. इश्टानो, भावार्थान जेन्ना पडटा तेन्ना आमी परती उबी रावंक जाय. जायते फावटी हांव म्हज्या जिवितांत पडटां, जायत खासगी जिवितांत, जावं तें फेल जाता हांव, जावं तो इंटरव्यूआंत फेल जाता, हांव रिजेक्ट जाता, ओ मोगांत हांव रिजेक्ट जाता, फेल जाता, पडटा हांव, आनी तेन्ना म्हाका संवसार नाका, जिवीत नाका, म्हाका आनी कांय नाका, हांव थंयसरूच रावता. बोल्लें जाल्यार पडटा तितलेय फावटी हांवें उठोवंक जाय. फेल जाला कांय नजो, दुसरो एटेम्प्ट बरो कर. इंटरव्यूआक फेल जाला कांय नजो, म्हाका कोणी देवान निर्मीक ना, थंयसर वावर करूं, वच दुसरे सुवातेर, देव दितलो. जावं मोगान जाता, काबार संवसार आनी म्हाका कोण ना, हांव जिवितूच दिता म्हजें, आय हॅव टू रायज बॅक. थंयसरूच रावलें म्हणून आमकां इनाम मेळचो ना. पडलो म्हणून संवसार काबार जायना, पूण पडोन हांव परतो मुखार वेता, तो म्हजो इनाम जाता. इश्टानो, हें गरजेचें. काजारी जिवितांत देखून जायते फावटी पडटात, जावं ती असोगतायेक लागून, चुकीक लागून काजारी जिवीत पडटा, जावं घरकान पडटा. चूक जाली, कितें तरी वायट जालें, त्या पासो चल हांव काजारूच काबार कोत्ता, सेपरेशन ना, हें जायना. चूक जाता, पडटात काजारी जिवितांत, पूण परती सांगाता उठूंक जाय. म्हजो घरकार पडलो, शी म्हाका नाका काजार, कित्याक ताणें वायट केलां, ओ घरकान पडली, काबार, आनी नाका. आनी ह्या मनान आयज कितलीं काजारी जोडे सेपरेशनाक वेतात. कित्याक एक फावटी पडली, ओ दोन फावटी पडली, चुकली, चल काबार. आमी वावुरची नात, पोत्ती उबी रावंक. पडल्यान जायत, असोगतायेन, चुकीन, वायट जालां जायत काजारी जिवितांत, वेगवेगळे प्रश्न आसात, पूण सांगाता उठूंक गरज. बागेवन पावलो भाशेन ताकाय उडयलो, घोडी एके फावटी आमीच कारण जातात, एके फावटी दुसरीं कारण जातात. आमकां उडोवंक बागेवन पावलो, थंयसरूच रावंक ना, तो परतो उबो. जेजू कुरीस घेवन पडोन थंयसरूच आसूंक ना, केन्नाच कालवार दोंगरार पावचो नासलो तो. काजारी जिवितांत जेन्ना पडटात तेन्ना सांगाता उबी रावंक गरज. एकलोच घरकारूच उबो रावता, ओ घरकान्नीच उबी रावता, सांगाता उबी रावंक गरज. तेन्नाच हें काजार साल्वार जातलें. आनी इश्टानो, आमी पळयता एक व्हड वस्त जाता ती म्हणल्यार आयज आमचो देश पडटा, जायते वाटांनी देश पडटा आमचो, जावं आमचें राज, कितें घडटा तें आमी जाणात. आमचें संविधान पडलेलें आसा, जें कॉन्स्टिट्यूशन इतलें आमचे नागरिकाचे हक राखता, आमचें मनीसपण राखता, आमच्या देशाची अस्मिताय राखता, तें पडलेलें आसा दिसता. शांती पडल्या दिसता, जी शांती वेगवेगळ्या धर्मा मदें आसली, मोग जो आसलो तो पडला दिसता. आनी कोण जबाबदार? आमी जाणात, आमी भुरगीं न्ही, आमी सगळीं जाणात कितें जाता तें. आनी तेन्ना जरी तर हें पडलां तें आमी परतीं उबीं कशीं रावतलीं? आतां वेंचणुको येवच्यो आसा, आनी ह्यो वेंचणुको
येतात त्यो आमकां एक संदी दिता बरे फुडारी विचून काडून. आनी हे फुडारी आमी कशें विचून काडूंक जाय आयचें पयलें वाचपूच सांगता. उपरांत हें सगळें जाल्या उपरांत बागेवन पावलो ते उमकेच समुदायान एल्डर्स जाणटे विचून काडटा जे समुदायाचे फुडारी आसतले ते. आनी थंयसर तो विचून काडटा कसो बेश्टें तूं जाव रे तूं जाव रे तूं जाव रे हे भाशेन न्ही, मागणी करून उपास करून. कित्याक थंयसर देवाची तो कृपा मागता, देवाचो विवेकाचो आत्मो मागता. कोण बरो जातलो, फुडारी जो सोबेचो काळजी घेतलो तो. हेंच इश्टानो आमी करूंक जाय. ही आतां वेंचणुको येवच्यो आसात, आमी मागूंक जाय देवा लागीं, आमच्या देशा लागीं, आमच्या राजकीय फुडाऱ्या लागीं, हे वेंचणुके लागीं देवा लागीं मागूंक जाय. जावं तो उपास करून मागणें करून देवाची कृपा आमकां मागूंक जाय, ताचो आत्मो मागूंक जाय, बरें आमकां फुडारी मेळूं. पूण आमचे चड उपाय आसतात ते वेगळे. कसले ते 3000 दी रे तुमकां मत, इन्फ्लुएन्स हो आमचो, नाल्यार तो दवरचो ना आमचो वावर, आमचो हें करचो ना. दुसऱ्यो नाड बुद्धी, फोटिंगपण, नाका जाल्लीं मेशिनां. आनी आमी जाणात ऑलरेडी कशे भाशेन ती हें आसता ती टॅम्पर्ड आसता ती मेशिनां. हे भाशेन करून आमचे फुडारी येतात ते देवाची येवजणे प्रमाणें, ते सोयतानाचे येवजणे प्रमाण. आनी हेच पासून सगळें निसणटान सगळें पडटा. आनी हें पडलेलें आसा तें उबें रावन मुखार वचूंक त्रास मागीर. इश्टानो आयचें वाचप आमकां जायते वाटेन संदेश दिल्लो आसा. होच तो जेजू जाणें कोश्टांक फुडो केलो, मुखार व्हेलो. ताचे शिसांनी ताची नदर मारून आपले जिवितान कोश्ट आयले तेन्ना ते मुखार गेले. आयज आमकांय बी कोश्टान पिरगोना जावं पूण बोलदें जालें जितलेय पावटी हांव पडटां, जावं खंयचेय वाटेन, ओत्मीक वाटेन, भावार्था वाटेन, म्हजे काजारी जिविता वाटेन, कास्की जिविता वाटेन, परतो देवाचीच कृपा घेवन उबो रावन मुखार वचूंक देवा लागीं कृपा मागली. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे चालीन जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान जेजू पयलो वयलो जागो दिवंक आनी ह्या वरवीं ताची आज्ञा आमी पाळूंक आनी नितीन सोतान आनी नीज भावार्थाचे देखीन आमी वाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. हे मिसा बेटेन एंटनी फेर्नांडीस हाणें आपलें इतेसांव भेटयलां. तोर भाग्यवंत आतुनीचे विनवणेन बापाचो सुभाव आशिर्वाद ताचेर पडूंक ताचे खातीर मागुया. दोळ बापा कावतिक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C14 पेज 34. देवी आमची भेटो घालता, आमची कळसां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं करून पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. नोवा उंडो आल्तार हाडटा, ताकाचो रोस समोर पिता, आमचे सुख सोर पेटोयता, मानू
सगळीं उबी रावया म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आन्याके पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदारान भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या आंतोनीच्या उगडासाक हो येवन समोरपूंक तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी ताचे कुरपीन आमच्या कोश्टां दोगडांक फुडो करून तुजी कुरपा मागता तुज्या बुदा जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काडे आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सोर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भाग्यवंत आंतोनी पासो तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटा आपल्या ओरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय देखून सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तुनी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani sonsa volia tuja voigova un sorgi tu casa Sorvesporaci navi etata caso un sorgi tu casa बापा खरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोस्ट मोरून सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तूं गादीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खेळ ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगो पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. सगळीं उबी रावया बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्शिवोद मोडा ओरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगो शेवतले मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी ब्रिदमेचे विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे भाग्यवन बापा फिलिप नारी आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे बाब भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांच्या पोरजोडीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस सबरपतात कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात जिवितांत सांगाती सोदतात आपले प्रश्न घेवन आयिल्लीं आसात तांच्या सगल्यांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मदी देवाची माये सांगाती
भाग्योन दोरमतान सूर काडीन तुका मानुल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक तुमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हात जोडून दी धरून म्हणया आमचे बापा सुरवीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची प्रार्थना मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तूर आमकां ज्यो दार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळताची दिश्टगा आमचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्या शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. We remain standing till we receive the Holy Communion. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. खोमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया D14 पेज 54.
प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागेवन रांदुनीची देग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुरसुड्यान आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कोणाकूय सर्वेस्पूर तुमचे सोव्या आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवांच्यान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलाक. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोराक. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या अशू वर्तमानाच्या धोरून दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत खाडीस तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत आंतून, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आंखान पळय. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंतांतून तुका ओलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा. तर तुजे पदवीदार मजूतीन
एक कालतिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून गे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवे आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदी जीव सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती खोर आमेन. Chakra